सोम्याचे दर्शन घेव्या, अर्सनाथाचे आम्ही गाव्या. गीता गायनाने वंदिया, बलिदानांत्या वाटेली जाव्या. जेजू ख्रिस्ता आमचो समोर वंदार, संसाराक आयलो मेलो कुर्सार. Deputto podveda, sacrifistaso amso valar. Darshan somyache darshan घेव्या, अर्सनाथाचे आम्ही गाव्या. गीता गायनाने वंदिया, बलिदानात्या वाटेली जाव्या. मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सांजुदाची पूण शेत पाक्षिकेरे हांगासर मंगळारांचे जावच्या नव्यानाच्या मिसाक सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं देव तेंपलाक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां साथ दिना, देखून सर्व भक्तिकां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या सर्वांच्या तेसां पासत विशेष करून भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार आख्ख्या संवसारा पासत कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्या सर्व लोकां पासत विशेष करून आमी मागया. जायतीं आमचीं मंगळूरकारां उडपीकारां तशेंच आमची गांवचीं आमच्या मोगाचीं परगांवांत आसात, मुंबयत आसात. ह्या पिडे वरवीं जायतीं जाणां कश्टून आसात. तांकां बरी भलायकी बेगीन फावो जावच्या पासत ह्या मरेकार पिडेतां सोडवून तांकां लाभून बरी भलायकी परत तांकां फाटीं मेळच्या पासत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जे कोणा मागतान बसयलां चवडास काडून तांचे पासत आमी मागया. भक्तीन एका काळजान एका मनान हे मिसाचें बलिदान फावते परी आमी भेटोवंक प्रयत्न करया आनी ह्या नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावया. हे मिसाचें बलिदान प्रती रितीन देवान आपणाक केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गांसान भेटयता. बेस्टियन मेंडोन्सा आनी गुटाम दोहा घातार तशेंच मियार तांच्या इरेद्या पासून भेटोवचें जावन आसा. सर्वेस्परा देवान तांचेर उरतल्या सर आशिर्वादा पासून सर मारेकार पिडेंतले अनवरांतले विघ्नांतले राखून वेल्ल्या पासून उपकारी काळजां मनान हे मिसाचें बलिदान ते भेटयता. तांचे पासून विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. क्रिस्त दी म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या कुशेक गलतीमान घालता, देवाच्या सेवकांक उदार मनान कुमो करता, ताका देव येतेस्त आशिर्वादांनी भरता म्हणलें सत आयच्या पयल्या वाचपांत जेरफाच्या विजवेच्या त्या जिवितांत आमी आयकता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां दिल्ल्यांतलें आमी एकामेकांती वांटून घेता जाल्यार आमकां कांयच उणें जायना म्हणलें सती देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां सांगता. आनी ह्या मुखांतर आमी पृथ्वेचें मीठ जायसै आनी संवसाराचो उजवाड जायसै म्हणलें सत जेजू आमकां दिता. त्या देवाच्या उतराकाल आमचें जिवीत रुपीत करूंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. इकडी बोरदोळे तांपया, आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया, नितळ काळजा मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजान तांक दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला.
सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक गायलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन प्रार्थुया इकडे बरदोळे तांपया सर आमची इरादे आमची तेसां आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळ आमी दवरया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदत्त भाग्यवंत जोतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली त्याच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आख्खे प्रथमेचेर तुजे पवित्र सभा वाडत वसून आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन रायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वसा थोड्या काला उपरांत न्हंयतले उदक सुकले कित्याक पृथ्वीर पावस पडोंक नासलो तेन्ना सरस्परान एलियाक म्हणलें उठ आनी सिदोनाच्या जरेबताक वचू आनी थंय राव हांवें तांचे एक विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगला तो भायर सरलो आनी जरेबताक गेलो तो शाराच्या दरवटा लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जलव जमो करताली ताणें तिका म्हणलें एक ल्हान आयदनांत म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी ती ते हाडूंक येता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हणलें म्हाका एक कुडको उंडोय हाड पूण तिणें जाप दिली सरेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना मडकेन मीठ भर पीठ आनी बरण्यांतिल्लें तेल मात्र आसा हांव हांगा 2 लांकड्या कुडके विसोवंक आयल्या उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता आमी ते खातल्या आनी उपरांत मरतल्या एलियान तिका म्हणलें भियेनाका घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धरतलो त्या दीस पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकून वेची ना ती गेली आनी तिणें एलियान सांगले प्रमाणे केलें अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यान कान मेल्ले सर्वेस्पर एलियाक उद्देशी सांगलेले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना देवाचे उतार हे देवाचे वडकार तुझ्या मुखामोला सोपर्ज सर्वेस्परा तुझ्या साकरांचेर फांकर तुझ्या मुखामोला सोपर्ज सर्वेस्परा तुझ्या साकरांचेर फांकर तुझी कुशी करिस्वीची देखून हांव ती पाळता तुझ्या उतराचे उगडापूण मोती कुसवाड आनी साद्या काळजाच्या समजोणी दिता तुझ्या मुखामोळा सोपर्ज
हरजण सर्वेस पोरा तुझ्या साकराचे फांकय तुझ्या आज्ञाक आशेवला लेवन आसता उक्त्या तोंडान हांव उद्गारता माटी परतून म्हजी काकूट कर तुझ्या मित्रांक नीट जोडून दी तुझ्या मुखा मोळाचो हरजण सर्वेस पोरा तुझ्या साकराचेर फांकय तुझ्या मुखा मोळाचो हरजण सर्वेस पोरा तुझ्या साकराचेर फांकय Alleluia, 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 alleluia. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशा मोका पर जोडून दी हे तुमच्या बऱ्या कन्या पळवून दीत हरी सर्गीच्या बापा महिमा दिवन दी Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे असो भगवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तुम्ही पृथ्वेचे मीठ मीठस जर अळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांया तळां मोस्तोंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे तळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरोना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंद दवरिना बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजोळोवंक ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी सर्गीच्या तुमच्या बापाक महिमा दी देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो बुवा पुरबायची वाचपां आयचीं आमी आयकलीं पयलें वाचप रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें रायाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी आयकता इस्रायल देशांत इस्रायल गांवांत एलिया प्रवादीच्या काळार एक दुकोळ पडली आनी थंयसर न्हंयतलें बांयतलें उदक सुकलें पृथ्वेर एका रितीची सुकी दाड पडली कित्याक जायतीं वर्सां थंयसर पावस येवंक ना असल्या संदिग्ध परिस्थितींत लोक वळख जाल्लो ह्या वखदां हो लोक कश्टार पडलो कणा वरवीं ना जाली उदका वेणें मन जाती प्राणयां सुकणीं सगळीं मरोंक लागलीं मनीस काण जेवण नासतना कश्टोंक लागलो ह्या संदर्भार सर्वेस्परान एलिया प्रवादीक म्हळें तूं उठ आनी सिदोनाच्या जरेफाताक वच सिदोनाच्या जरेफाताक तूं वच थंयसर तूं राव
थंय हांवें कवित्वेक तुका जेवण दिवंक सांगलां तूं वच म्हणून एलिया प्रवादेक देव सांगता आनी एलिया प्रवादी बायसन चलता सिदोनच्या त्या जराफत गांवाक आनी थंयसर तो वेता आसतना एका इल्लेशा रानाबोल्या मदें एक स्त्री थंयसर जोळो एकठांय करून आसली आनी तिका पळोवन एलिया प्रवादी म्हणालो म्हाका इल्लें ल्हान आयदनांत पिवंक उदक हाड पळया ती एक स्त्री विधो आनी ती विधो स्त्री एका त्या रानांत कांय इल्लेशें जोळो लांकडां एकठांय करताली आनी तिका पळोवन एलिया प्रवादी म्हणटा म्हाका एक ल्हान आयदनांत इल्लेशें उदक पिवंक दी आनी हें आयकून ते वळख नासलेल्या त्या वाटसुऱ्यान पळया उदक नासलेल्या त्या संदर्भार कांय इल्लेशें उदक विचारलें म्हणून ती उदक हाडूंक गेली आनी उदक हाडूंक फुडें वेता आसतना तो परत उलो करून म्हणालो आळे बाये उदक हाडटना म्हाका एक भाकरी खावंक हाड म्हाका एक भाकरी एक उडको भाकरी वा उंडोय म्हाका खावंक हाड आनी ह्या वेळार तिणें जाप दिली सर्वेस्परा जिवंत देवाच्या नांवान हांव सांगता म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना उकडलेली कणग्यो जावं दी उकडलेले उंडे जावं दी उकडलेली इडल्यो जावं दी वा मुटली जावं दी खंयचेंत ना पुराक खाली कांयच ना कांयले मडकेंत एक मूठभर पीठ आसा एक मूठभर पीठ एकच मूठभर पीठ तातूंत कांय एक भाकरी जायत आनी म्हजो पूत आसा आनी हांव आसा आनी कळसुल्यांत इल्लेशें तेल आसा ती तेल आनी तें पीठ मळून भाकरी करच्याक दोन लांकडां व्हरूंक म्हण हांव आयल्यां आनी लांकडां व्हरून वेतस तें पीठ मळून आमी एक भाकरी करतले हांव आनी तें तेलान भाजून आमी खातले हांव उपरांत फाल्यां कांय ना आमकां फाल्यां खावंक कांय ना आनी आमी खंडीत मरतले हांव हे संदर्भार एलिया म्हणटा फाल्यांच्या विशयांत तूं कंद करनाका तूं एक काम कर त्या पिठांतलें इल्लें पीठ मळू आनी तातूंत एक भाकरी कर आनी तें इल्लेशें तेल वापर आनी तातूंत भाकरी कर आनी म्हाका खावंक दी आनी तो वळ ती स्त्री कितें करचें म्हूण समजना आनी संदर्भार वाटसुरो वळख नासलेलो मनीस उदक विसारता आनी भाकरी विसारता तें आसा एक मूठभर पीठ आनी इल्लेशें कळसुल्यान तेल आनी संदर्भार कितें करचें म्हूण कळिनासल्या वेळार एलिया प्रवादी म्हणटा तूं कांय खंत करनाका सर्वेस्पर देव सांगता जर तर तुवें त्या मडकेंतलें पीठ मळून म्हाका भाकरी करून दिली आनी तें इल्लेशें कळसुल्यान तें तेल वापरून तुवें भाकरी भाजली जाल्यार उडास्तवर सगळी सुकी दाड सोमता पर्यंत त्या मडकेंत पीठ उणें जावचें ना आनी त्या कळसुल्यांत तेल उणें जावचें ना वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ती गेली आनी एलियान सांगलेल्या प्रमाणे तिणें ती भाकरी भाजली आनी एलियाक हाडून दिली आनी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो एलिया दुकोळ आखेर जाता पर्यंत थंयसर पावस येवन परत समृद्धी येता पर्यंत एलिया थंयच रावलो आनी तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत त्या मडकेंत पीठ आनी त्या कळसुल्यान तेल फावो जालें आनी ती दादोशी खावन जेवन ती रावली केन्नाच त्या पिठाची मडकी खाली जाली ना वा तेलाची बरणी सुकली ना वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो उदार मनान दिता त्या मनशाक देव परत परत वतून दमन दिता म्हणल्याक साक्ष देखून सर्वेस्पर देवाचें उतर म्हणटा तूं दिताय तर आस्त्या तोंडान दी आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक चड मोग आसो तूं ज्या मापान दिताय त्या मापान तुका पाटी मेळटलें दामून छेपून हालोन दोलोन भरून तुका दितले म्हणटा देवाचें उतर वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सर्वेस्परा देवान आमकां उलो दिला
जे कितें तुका पुंक्याक मेळना तें तुवें पुंक्याक दिसय. जे कितें तुजें तें आसा तें तुवें हेरान थंय वांटून गाणगेसय. कित्याक म्हळ्यार संवसाराक हांव जल्मा येताना हांव कितेंच हाडून येवंक ना. वस्तूर असो एक ल्हानशें सूत समेत हांव हाडून येवना. हांव विणगो आयिल्लो, परत वाटी वेतानाय विणगोच वेतलो, कांयच घेवन फाटीं वेसोना. जें कितें हांवें हांगासर आपणायलां जाल्यार ह्या संवसारान ह्या देवान म्हाका दिल्लें आनी हें हांगासर सोडून वेता. देखून म्हज्या बऱ्या करण्या मुखांतर तें हांवें हेरान थंय वांटून घेवंक देवाचें उतर उलो दिता. जेजू जेरुसलेमाच्या तेंपलाक गेल्ल्या वेळार थंयसर जायत्या जाणांनी काणी घालची तो पळयता. देवळाच्या हुंडेक काणी घालची तो पळयता. आनी थंयसर एक विधवी, दुबळ्यांतली दुबळी एक विधव स्त्री पळया, कसतार ती आसली, तिका आपणाची जोड म्हूण नातल्ली. तिच्या एका उस्तराच्या पंताक एक बांदलेलें तें नाणें ती सुडयता. एक 2 तांब्याची नाणी ती त्या थंयसर आसलेल्या त्या उंडेक घालता पळया. आनी जेजू पळोवन आसता थोडे व्हडले व्हडले शेकेल थंयसर वताले, रास वताले, थोडे नोट घालताले, व्हडले व्हडले दिरवे वताले. आनी जेजू त्या विशयान कांय तांकां पळयना. कित्याक ते आसल्ल्यांतल्यान वताले, तांकां चड जाल्ल्यांतल्यान वताले. पूण तो पळयता ह्या विधवेक, आपणाक पोटाक कांय खावंक ना जाल्यार, आपणाक कांय ना जाल्यार तांतलें उरोवन उदार मनान ती 2 तांब्याची नाणी तिणें आनी तांतूं घाली. आनी सोमी इतलो संतोश बरी जालो. आनी तिणें सोम्यान म्हळें, हांगासर इतल्या हजारो लोकां पैकी जायत्या लोकांनी थंयसर उंडे काणीक घाल्या आनी तांतूं घाल्ल्याच्या चड वर्ती काणीक त्या विधवीन घाल्या. कित्याक म्हळ्यार उरलेल्यांनी आसल्ल्यांतलें घालां, आसल्ल्यांतलें, आनी ह्या विधवीन कांयच नातलेल्यांतलें कांयलें उरोवन घालां आनी तांतूं तिका चड आशिर्वाद आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमचे लागीं वर्तें कांय ना जावंक पुरो, पूण कांय तरी इल्लेशें आसलें वांटून घेवच्याक देवाचें उतर उलो दिता. पळय आयच्या पयल्या वाचपांत त्या जाराफाच्या त्या विधवीन कांयच नातलेल्यांतलें एक मोठ बर थंयसर आसलें पीठ आनी इल्लेशें बरण्यांतलें तेल, तें एकल्याक एक पोटी पावतें आसलें तें आपणाक तें आपणाचें चिंती नासतना हेरांक कश्टातल्या त्या वाटसुऱ्या एलियाक दिवच्याक ती फुडें सरली. तिका केदींच उणें जालें ना. ती विधवी स्त्री आनी देवळांतली ती विधव स्त्रीन घाल्लें तें तांब्याची 2 नाणयां देवाक चड मेसवलीं. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें थंय व्हड कांय ना जावंक पुरो, पूण आसल्ल्यांतलें एकामेका थंय वांटून घेवचें बरें मन आमचें थंय आसा जंय म्हणटा देवाचें उतर. मलगड्याची एक सांगणी आसा, घरच्या मडकेंतली पेज बिलकूल घरच्या पेजेची मडकी बिलकूल खाली जायना वचोंक. देखून आमचे मलगडी उडली मडकी सकाळीं उठून ती रान्नीर दवरतालीं आनी तांतूं मडकी भरून शीत शिजयतालीं, पेज शिजयतालीं आनी ती दुसऱ्या सकाळीं पर्यंत आसताली. कोण तरी वाटसूर येत जाल्यार ताका 1-2 निस्पेज वाडी येतने खावंक नुस्त्या कांय ना जाल्यार वडनी मीठ मिरसांग म्हणी दिवन वा इल्लें ताक म्हणी दिवन ताका वाडी येतने. देखून मडकेन पेज आसा जाल्यार सकड आसा, देखून एक मडकी भर पेज शिजोवन दवरतालीं. आतांची परिस्थिती दुसरीच. आतांच्या घरांनी कांय दनपारां एक लोसर्ती गायल्यार थंय जेवणां कांय ना, तसली परिस्थिती आसा. कांय तरी इल्लोसो वेळ चुकोवन आयल्यार आयदनां पूण दूर होमतें घालून जालीं, मागीर कांयच ना, खाली आयदनां पळोवन फाटीं वचचें, तसली परिस्थिती. आतांच्या काळार आमी कोणाकय वांटून घेवंक तितलें फुडें सरना. नानू हांव म्हाका तुका आनी देव समेस्तांक म्हणलें चिंता पळय. मरगड्याची सांगणी आसा तुळू भाशेन बोवा पुरब्यान, कुरीद पोंडल मल्लात कुर्द पवर बल्ली म्हणून. कुरीद पोंडल मल्लात कुर्द पवर बल्ली म्हळ्यार कुसून गेल्यार वडनी दिवन वचून वचो म्हणलें एक चिंता पळय. म्हणलें एक गाद आमच्या मलगड्यान हांव देंवन आयलेलें आसा. कित्याक म्हळ्यार थंय पोवटी आमचे जिंदा भाशें आसा. पाड जाल्यार वडनी हेरांक दिवंक ना. जर तर म्हज्या घरा कांय फंक्शन आसा आनी फंक्शनांत हांव कांय इल्लेशें उरलेलें आसा जाल्यार हांव म्हज्या फ्रिजान नामून दवरतलो. कांय इल्लेशें जेवण उरलें जाल्यार हांव तें पुंजोवन दवरतलो. डिपांत
डीपांत घालून ते चिपून दवरतलो एमर्जन्सी कांय तरी काडीचे जाल्यार त्या काडूंक म्हण येता की पिकास कोरें घालून उखलायचें पडटा तसलें टायट पीक आमी पुटले बांदून चिपून दवरता सोडल्यार हेरांक दिवंक वचना हांव कित्याक म्हळ्यार तें आमकां कळीत ना जालां जायते पोटी आमचे लागीं जायते आसात जायते आसा पूण हेरांक दिवंक शकना कांय थोडे परगांव धांवन येतात कांय थोडे कोड्यांनी घरां आसतात कांय तरी जायतीं चॉकलेटां हाडटात बदाम पिस्ता हाडटात आनी कांय हाडटात पूण घरास स्टॉक करून दवरतात फ्रिजांत स्टॉक करून दवरतात कांय शेजाऱ्यांक गेल्लें वांट्यां हेरांक गेल्लें दिव्यां तें ना कित्याक म्हळ्यार तशेंच उरतात आपूण जावं खायनात हेरांक दिनात लास्ट कितें जाता ती आवटडेटेड जातात डेट बार जाता आनी पळयतात डेट बार जाल्या उपरांत आनी अशें जाता तांकां कोणाक व्हरून दी रे म्हणून दंड दितात आनी पळयतात डेट बार जाल्ली ती पापाची जाल्यार डेट बार जाल्ली पळयनात मेळ्ळें न्हय म्हूण खातात आनी कांय तरी पळयलें जाल्यार पाड जाता म्हणसर भितर दवरलां पाड जाल्या उपरांत म्हाका दिला न्ही म्हणून ती तांच्या माडा उडयतात हांगासर माडा उडोवच्या बदलाक दुसऱ्यांच्या घरा माडा उडोवन दी म्हणून जाल्यार खावन दीत मेल्यार मरोवन दीत नो प्रॉब्लेम म्हणून दंड दितात तसलें चिंताप आसा म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो देखून त्याच्या बदलाक आयिल्लेंत फ्रेश दिलें जाल्यार डेट बार जावच्या पयलें संतोशान खाती तुमच्या बसत मागती असलें बरें मन आमचें तें आसूंक जाय कांय थोडी आसात पुंजोवन दवरचें नुस्तें उरलें पुंजोवन दवरचें आनी कालय उरलें पुंजोवन दवरचें मागीर कांय तरी आसलेलें फोरींचें कांय तरी आसलेलें पुरो पुंजोवन दवरचें रास करून दवरचें कोणाक वांट्यां दियां तें ना तें मात्र न्ही थोडे आमचे पळयलां थोड्यां कडेन कापडां कितलीं आसात उस्तुरां कितलीं आसात कापडांची अट्टी आसता कापडांची नवीं कापडां क्रिस्मसाक कापडां पास्का बेस्ताक कापडां मोती बेस्ताक कापडां व्हडल्या बेस्ताक कापडां पुरो कापडां काडचें एक पटी मात न्हेसोन कितें दवरची कपाटान दवरची कपाटान अट्टी मांडून दवरची कांय तरी एमर्जन्सी बागली म्हूण उक्तें केलें जाल्यार अट्टी सगळी सकयल फुटलेली आसा मागीर पाटीन दवरची जाल्यार 2 घंटे जायचे या 3 घंटे जायचे तितली कापडांची रास अशें आमची मलगडी उदरपुरायाची कितलीं जाणां आसात कापडां स्टोर करून दवरलीं आनी घालची एकच कापड सकाळीं सांजसर एकच या हप्त्याक एक या म्हयन्याक एकच कापड तें दुसरें खंयचें कापडां काडना तेंत कापड घालचें तें उरलीं पुरो भितर धरची कोणाक जर तर तुका न्हेसोंक अशें आसा दिसा एक कापड न्हेस आसलें पुरो भायर काड आनी संतोश बरीत मोरच्या फुडें बरीं पुरो कापडां न्हेसोन संतोशान मोर ताच्या बदलाक तूं जमोवन दवरताय हांगासर थंयसर खालय म्हणटा वाळय खाता कोणाक दिवंक खुशी व्हरनाय कुरीद पोंडला मारलात खुर्द पवर बाल्ली म्हणून तुज्या जिवितांत तूं जारी करताय कित्याक ताच्या बदलाक तूं जीव आसतना वांट खंय अशें घडलें एकली मलगडी स्त्री देवादीन जाली आनी देवादीन जाल्या उपरांत तिका निगे पिवन फाटीं आयल्या उपरांत तिचें खाबाट आनी तिचें ट्रंक उक्तें केलें ट्रंक आनी काबाट उक्तें करतना 180 कापडां आसलीं 180 कापडां 180 180 कापडां थंयसर आसलीं कितें करचें बरोवन कापडां मागीर लास्ट तांणी उजो घालून उलपायलीं ती कित्याक म्हळ्यार सगळ्या तिच्या जिवितांत कापडां खाण गेल्यान मात्र कांय खाण गेले एक फुटी न्हेसल्यान गिनांगी उरलीं पुरो स्टॉक करून दवरल्यांत कोणाकय वांटूनात जर तर जीव आसतना वांटलीं जाल्यार संतोशान ती नेस्ती आसलीं कोण खाण घेतात पळय ती नेस्ती आसलीं आनी आमच्या मलगड्या भयणी बसोन मागती आसलीं आतां मेल्या उपरांत जर तर कांय तरी तांकां दिलीं जाल्यार गॅरंटली ती येवन गुमटो धरूंका म्हजें कापड कोण बोंताय गी म्हणून खंडीत कित्याक म्हळ्यार कोणांतली उठोवन येवंका कित्याक म्हळ्यार जिवंत आसतना दिनातली मेल्या उपरांत दिताय दिना बिलकुल साथ दिना देखून म्हज्या मोगाच्या भावरीनो आमी तशें पुंजावन दवरच्या बदलाक जीव आसतना तूं वांट जीव आसतना तूं दी मोरच्या बदले सगळें खाली कर उपरांत संतोशान तुवें विशय घेवंक साध्य जाता नाजाल्यार तुजें मनूय तुजें काळीज थंयच आसतलें खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर देखून देवाचें उतर म्हणटा खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें मन आनी काळीज आसतलें देखून तसलीं दिरवीं तुमी पुंजाय नाकात बगार पुंजाया तुमी दिरवीं सर्गेच्या राजांत देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या बऱ्या करण्या मुखांतर आमी सोम्याचो उजवाड प्रसार करूंक आसा कशें त्या जरकफताच्या विधवीन तिसो तें आसुल्लो देवाचो उजवाड प्रसार केलो कशें त्या विधवीन जेरुजलेमाच्या देवळांत कांय आशिल्लीं 2 नाणीं घालून ती संवसाराचो उजवाड जाली
पृथ्वेचे मीठ जाली तशेंच आमी बऱ्या करण्या मुखांत्र संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचे मीठ जावंक देवाचें उतर आज आमकां उलो दिता देखून जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचे मीठ कितें करता रूच दिता देखून हेरांक रूच दिवचें मीठ तुमी जाय हेरांच्या जिवितांत बरोवंस दिवचें हेरांच्या जिवितांत रूच दिवचें मीठ तुमी जाय आनी तूं म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड अंधकारांत असलेल्या त्या कुटुंबांक अंधकार असलेल्या त्या संवसाराक अंधकारांत असलेल्या त्या मोतींक त्या काळजांक उजवाड दिवचे दिवे तुमी जाय उजवाड दिवचे दिवे तुमी जाय देखून तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळ जाय मनशां मुखार न्ही दुकरां मुखार न्ही सुण्या मुखार बगर मनशां मुखार तो परजळ जाय तांणी तुमची बरीं कामां पळय जाय कसलीं बरीं कामां सेवेची मोगाची दानाची कशें त्या विधवीन जराफाच्या त्या विधवीन केल्लीं कामां आनी थंयसर कशें त्या जेरुसलेमाच्या देवळांत त्या विधवीन दाखयलेलें तें उदाहरण तसल्यो बरीं कामां तुमी दाखयसय ह्या मुखांत्र सर्गीच्या बापाक तुमी महिमा दिवंक शकतल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भोव अपुरब्याचें उदार मनान कोण जियेता उदार मनान आसलेलें वांटून घेता तो हेराच्या जिवितांत रूच दिवचें मीठ जाता हेराच्या जिवितांतलो अंधकार जावन असो तो उजवाड जाता आनी ह्या मनशाची बरीं कामां जायते जण पळयतात सर्गीच्या बापाक महिमा दितात तसलीं बरीं कामां पळोवंक करूंक तसलो पृथ्वेचें मीठ हांव जावंक तसलो संवसाराचो उजवाड जावंक सोमिया म्हाका आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. So anaya स्वीकार कर बापा वायदा का सोनाया स्वीकार कर बापा आमकां जास भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन में पावन कर दयाल मोगल बापा स्वीकार कर कानिक मोगाची बोध आमचे कुटुंबेशी बोध देवीक देणी सगळीची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत धर्मदतो जोतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुझी पवित्र सभा पवित्रतायची कोणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुत्यांच्या बुन्यादी तीरांनी घट बांदून दवरल्याई देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगा ती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit
Terbarang servis portu Segani saat berlaku jam Vai baman Sergitu kaca Sergitu kaca Servis porace nabi Ye tata kaca Sergitu kaca Sergitu kaca मगर भाव बहिणीनो बहु इतर घडी आम्ही संभ्रमताव या संदर्भार सर आमचे ते साम चेरा दे जेजूच्या बहुपवित्र कुडी रक्ताक या बहुपवित्र समयार आम्ही भेटून दिवया जे कोण आम्हाला धर्मसेला सुडास कडून तांचे बसोत आम्ही मागया बाबा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जाऊन ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरण पाव तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अथैता बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविता सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडाय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दरमेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरी देवाच्या माया संगती तुजो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुडोंदराची आजना मोतीन दवरना ताणें शिकयलेली मागणी भोव भक्तीपणी सांगाता मागता आसतना आमी काळजांत त्या वेरी उदार जावच्याक आमचो उजवाड मनशां मुखार पुरजळीत करूंक कृपा मागोवन सोमयान शिकलेल्या मागणें सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दय करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तुमची येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका सजतल्या सस्ताचें जिवीत म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसादाचो वेळ हो. क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायना रुपार घेवंक आमकां साध्य ना देखून आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो कन्न घेवंक प्रयत्न करया. सोम्या आमच्या मोतयेंत, आमच्या काळजांत, आमच्या कुडींत तूं ये, आमच्या कुटुंबांत तूं ये, आमच्या जिवेतांत तूं ये. आमच्या संगाता राव जेजू. आमकां सांगात दी जेजू. आमकां आशिर्वाद दी जेजू. आमी पृथ्वेचें मीठ जावंक आमकां कृपा लाभय. आमी संवसाराचो उजवाड जावंक तुजो प्रकाश आमचेर फांकय म्हणून आमी मागया. आमी सोम्याची जावया. सोम्याक आमचो कन्न घेवया. राया सर्गीच्या आत्म्याते आमच्या प्रकाश तुझो फांकर. जिणेच्या पोयला आमच्या गोरगोशा पाका काळो पेवरान. कृपेन तुझे नेटर सर्गींची वार्ता कर. जेजू बोल्या गोळ्या, जेजू स्वादी बोळ्या. ये काळजांत दूर बोळ्या. स्वागत 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 तुका. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा, भगवंत सुतात देवाच्या जैतेवंत मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्तावर मी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी नवेन सांजुदाच्या मनाक सुरू करता. साध्य जाल्यांनी दिमी गेलयेत, नातल्यांनी साध्य जायनातल्यांनी बसयेत वा उबो रावयेत. भक्तीन ह्या नवेनांत वांटिल्ली सांग तुमकां पावणी दिता. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बाकी वजुतात देव सरकाराचा जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पासोत विनंती करता. सांजुता देव निरसन भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तका दिसो आमी उडास करता. भगवंत तुतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचें मागणें आमी मेळयता.
हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणी आमी लागशिल्ल्या मेळ येता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर योगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या बावर्त वदेशीं तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सतमानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवासोनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी भगवंत जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी भादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर्व आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी योगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजुतात देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजू सोसयेर दंडो जावन आसलेल्या भगवंत जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंतराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक करचा अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्याचो तूं केरेश्वरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजें घर जाणून तुज्या पुणशता पातयेन आयलां एकडी बोर दोळे दांपया आमच्याच गरजां खातीर आमच्या तेसां पासत विशेश करून मागया प्रतिरितीन मागया आमी आख्ख्या संवसारा पासत कोरोना पिडे वरवीं कसले दिल्या सर राष्ट्रां पासत सर लोकां पासत आमी मागया प्रतिरितीन ह्या पिडे वरवीं कसले दिल्या आमच्या भारत देशा पासत आमी मागया लगभग 2.5 लाख पर्यंत लोक ह्या पिडेंत वळख जाला तांकां समेस्तां बरी भलायकी फौजायशें मागया देवा दिन जालेल्या ससान विशय मागया आनी ह्या पिडेन कश्टून आसात तशेंच इतर पिडेनी कश्टून आसात त्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी फौज जावं दी म्हूण आमी मागया सांगात मागया आमी प्रतिरितीन आमच्या मंगळूर तशेंच उडपी गांवांनी कश्ट दिल्या सर्व ह्या पिडेस्तां बसत प्रतिरितीन कोरोना पिडा बळान विस्तारते आसा आमच्या जिल्ल्यांनी ती विगेस गूण जावंक ती विस्तार नशें ती रावंक सुरेस्पोर देव आमचेर काकूळ तो दया दाखोवन दी म्हूण आमी मागया आमी प्रतिरितीन विविध पिड्यांनी कश्ट दिल्या कॅन्सराच्या पिडेन कश्ट दिल्या किडनीच्या पिडेन कश्ट दिल्या काळजाच्या पिडेन कश्ट दिल्या विविध पिडेंत वळख जाल्ल्या मोतीच्या आनी कुडीच्या पिडेन कश्ट दिल्या हर एकल्यांचेर सुरेस्पोर दया दाखोवन दी आनी तांची पिडा गूण करून दी म्हूण आमी मागया कोणा मागतान बसिलांचो जूड आज काडया तांचे बसत आमी मागया सर्व भुरग्यां बळां बसत मागया सर्व युवा जाणां बसत मागया कश्ट दिल्या आनी विविध संकश्टां बली जाल्ल्यां बसत आमी मागया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार्थ दंडोवन पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तली पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुका मारता अशा संडलेल्या भरोसो दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मुवाळ माईपासी नवा देखी तूं म्हाका मोगा आदासून सुदासन वर व्हडा पातयेने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या समिया जेजूचे महिमे वता नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलें जावं आमेन भगवंत जुतात देवा उलय कस्त अडचणीने निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या भगवंत जुतात देवा आम्हा पासो जेजू लागीं विनाती कर आमच्या बाप साहेबाक आमच्या विस्प साहेबाक आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागीं विनाती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूची सुवार्ता सुमेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यान धाडचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागीं विनाती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्राजितक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागीं विनाती कर भगवंत कुटुंबां जियेल्ल्या सुमयां जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागीं विनाती कर सरिल्ल्या सुमेस्त बाबा आनी बराबानाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागीं विनाती आमी कर समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळणेचेर संवसाराच्या उलोवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रबोडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा पासो जेजू लागीं विनाती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूता आनी रक्त साक्षा भगवंत जुतात देवा तुवें जेजूचो मोग जाय त्या म्हटलाय तूं मोग आमच्या काळजांनी तूं सोडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी खस्त अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारान तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणां शबित्यान सुमकोवन सर्गीं देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी पावोशीं कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सांजुदा मारी फलाबलेल्या बऱ्यापणाक देवाक आमी अर्गां दिवया जायते बरेपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां सर मारे कार्पिडी शिडेंतले ताणें आमकां राखून व्हेलां बरी भलायकी ताणें आमकां फोव केल्या पृथ्वेक जाय पुरतो पावस उदक ताणें वर्सा फोव केलां सर्व बरें केलें देवाक अर्गां आमी दिवया सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्त थंय नव्यान आमकां जिणीत करून
नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीचे बाबा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गुवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता बाबा या नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दोळस केले आनी मुखार करूंक कुशवेल्या उपकारा पासत बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुवें तुजे ते फाते दिल्या सुख नासतना कोमक केल्यांक आनी कश्टांनी रशेन सांबाळून धरलेल्यांक बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या दुबोवळी मती उजवाड दिल्या आनी कधी दुखीनी आमकां बुजवण दिल्या की बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुज्या एकल्याचे निर्भुता जेजूचे नवी तुवें देवसरा तरतरिल्ल्या बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता या पुंतळार सुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका हे अर्गां भगवंत दिता जाग्यार सांजुदा मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता संजुदाच्या मजतीन या पुंतळार सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता संजुदा मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात गीत आमकां भोगो केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देमारी फात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर संगता मेळो सोमीन शिकलेले मागणे संगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लाग आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीची कस चळू करी आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटे नरस सांग सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थनीय सर्वेस्परा सोम्या तुझ्या मर्यादेने हात वरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सर ते संवाद तुजारी करना सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशेलो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांचे ते संवाद आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयत ती सर ते संवाद तुजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या मगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कस्तूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळत करी तांकां बरें काम फोव करन तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या दयाळ बापा फोव तेची न्ही संगातीन वा संगाती मेळनासतना कस्तूच्या सर्व आमच्या युवा जनांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोवन बरें कुटुंबाची जिवचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें दिल्या सर्व काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फूल भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांच्या कुटुंबां संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थनीय सोम्या कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सगळ्या लोकांची दया कर म्हण आमी मागता ह्या पिडेंतले सर्वांक सुटका सोडून लाभय बेगीच बरी भलायकी तांकां फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थनीय बरी सोम्या माये पिडेस्तांच्या भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी काकुळतीचे माई नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शक्य येते तुजे काकुळ आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशें सदी पॉल जेजूक आमकां दाखय ये देळी ये मोगाळी ये दुलबी अवंकार मरये पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास काडया जे कोण पिडेस्ताक आमी मागता बसयला सुडास काडया तांचे बसत आमी विशेष करून मागया त्रिंदादीक नामान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचेच कत मनशा सेम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी वा मोतीच्या वा कुडीच्या पिढीनी कश्टोवच्या तुज्या साखर आनी साखरणीचे दयाळ दिश्ट घाल भिरसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन शिवाबरीत कर अशें पातकां नितळ जावन पिढी शिड्यांतले गुण जावन बेगीच तांणी भलायकी जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदान ताने रचला सर्गानी सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया भोवदयाळ सोम्या बवर्ताच्या बुजवणदारा तुजी मीत नातलेली दयाळ आमी मागता पिढी शिडेन कोसमोच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे संसमाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतून बगसून जीवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ समीसदास तांचे संगाता राव तांची आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेसदास तुका अर्गां दिवन दीत जोजी येता राज व्हडसले येता आयस आसनाच्या ससनाक सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासान एका कुळतीन वागोवंक दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर गरवले आपली शांती तो तुमकां दी आमेन
देवाचे क्लोज पूजे जो ख्रिस्त बाबाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगात असा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाट वरो तुमच्या पाटल्यान तो राहून तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्याचे तुझ्याची उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट भस्म रडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोकळ भाव भयणीनो आता थोडो वेळ सक्रामेंताचे आराधना आमी करतले आणि ह्या संदर्भात विशेष करून तुमच्या खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर तुमच्या सर्व कश्टां समस्यां खातीर आनी तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर तुमच्या सर्व कश्टां अनवरान ते तुमकां राखून व्हरचे खातीर सुमया लागीं विशेष करून आमी विनंती करतले हांव भक्तीपणान ह्या आराधना वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता तुम्ही बसयेत उबे रावयेत दिंबेगेले येत तुमकां सोडुल्लें पूण भक्तीन ह्या आराधनान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता Jesu mogaludar kitlo mo walistam so amche sanggit isratrauta amka samar sedaita tace bagaren konasa Sampun ritmo ketolong Taso sangat angkadita Wanto tuimik mo kaso Tace bagaret konasa Sampun ritmo ketolong So sangat angkadita Wanto tuibik mo kaso Fakultaci che divorti Firmo ti sotoriota Birmortin borlolo Dev tu somya Vecikat nya portundar Vecik burgyang tu portundar tay tuja wengen tu घेताय Las rektanan aita तुझ्या पवित्र रक्तानं तू नितळ करताय सोम्या Padita tangkavo आम्हा समेस्ता तू बापा ओपन देताय Pesceliane तुझ्या कृपेच्या शरीराला तू नेताय आशीर्वाद दिला बेसावानी भरताय पवित्र करताय तुझे सर्व तू मासूम का खाऊन देऊ का बसताय सोम्या आमचे ते तू एक कोडताय आमचे ते एक सताय या सोम्या Padita tangkavo आमका सगळ्या की बापा Pesceliane बापाच्या कृपेच्या शरीराला आमका भरताय तुझे मासरी नगर तू आमका तू काम देताय गॉड अत्मिरीत तू बसव आमका बरे Mogalista Jesus Mogalista Jesus आम्ही आमच्या इस्ता Asnatan mokatenya आमचं मोग सस्नाताम करतल्या देवा निरंतर मोग करतल्या गड आणि गड सस्नाताम करतल्या देवा जोगता मागताव सोम्या Serpon kertau सरपडून करताव नमस्कार आराधन करताव Zatu amso istiaso आमका सकरपणा नाही बघ इष्ट म्हणताय आमचं इष्ट जा सोम्या हे संसारात आमचं इष्ट आमका संगात यादार दी बेसावदी सोम्या जिनी का बरतस आम्ही तुका बघू संगीच्या रसात रूप भव कर सोम्या आमच्या कष्ट आमच्या कष्टात आमची इष्ट जाऊन आमका आदार दी सोम्या हे संसाराची चिनी कबर जात संगीच्या निवासात तुझे सगळे राहू आमका भव कर तुझे संगत जीव आमका भव कर सोम्या
berbagi sergari. Haleluya, haleluya, haleluya. खालचा तो आमच्या सोम्या कमी आणला दिले आमच्या मुखांवर आमचे वेदित्व या पवित्र वेदित्व असा आमच्या मुखात तो असा आमच्या खालचा तो असा आमच्या मनात तो असा आमच्या जीवितात तो असा आमच्या कुटुंबात तो असा आमच्या मुखात राहून तो आमच्या वाटत घेत आमच्या पाठणार राहून आमचे संरक्षण करतात आमच्या बंगल्यात आमच्या संगतीत आमच्या वैरावरीत या सोम्याच्या आम्ही आराधना करूया सोम्या कमी निद्वास स्तुती करूया का माहिती देऊया एकच एक देव आमचो तो वक्तो देव या देवा दुसरो देव आमकाना या देवाची आम्ही स्तुती करूया देवा का आम्ही आराधना करूया Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergando kasumia Jesus, Ergando kasumia Jesus, Obrado kasumia Jesus, Tudido kasumia Jesus, Aradando kasumia Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Berbau no bini no, amja sumia Jesus kami gadi beri poloyam. या पवित्र उंड्या रूपार जेजूच्या या मासा रूपार या पवित्र सक्रमेंतान तो क्रूस आजार आसा हे सोम्याक आमी आराधन करूया. एक मात्र देव सर्गा संस्थेचो रचणार तो या देवा भाय दुसरो देव ना. या संवसारांतले हरी एक ग्रंथ या संवसारांतले हरी एक जीवी हरी एक प्राणी या देवा विशांत आमच्या सोम्या जेजू विशांत ती उल्लेख करता ताच्या नावाची स्तुती करता देखून आमी बागी देखून या सोम्याची स्तुती करूंक जाय सोम्याची स्तुती करूंक जाय. सर्व कीर्तन आमी पळयलीं जाल्यार सगळी सर्व कीर्तनां सोम्याची स्तुती करूंक आमकां आपण दितात. ताळयो पेटोवन स्तुती करूंक घुमटां वाजोवन स्तुती करूंक नाचोवन नाचोवन स्तुती करूंक सोम्याची उतर आमकां उलो दिता. कित्याक देवाची स्तुती केल्ल्यानंत आमचे ते आसले सगळे बांदपास तुटून वतात. देवाची स्तुती केल्ल्यानंतर आमचे ते असले सगळे रोग ते गुण जातात. देवाची स्तुती केल्ल्यानंतर आमचे ते असले सगळे देवसाराच्यो सांकळी तुटून पडतात. देवाची स्तुती केल्ल्यानंतर आमचे ते एक नवो जीव नवो उरूप येता. देखून देवाची स्तुती करूंक देवाचें उतरच आमकां उलो दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी देवाच्या नांवाची स्तुती करया. मान आनी महिमा तुका सोम्या देवा, मान आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदां आरंभाच्या संवसाराच्या आरंभादी असलो तोच मान आतांय तुका आसा आनी फुडें आसतलो. हे गितां मुखांतर आमी गावन सोम्याच्या नांवाची स्तुती करया. मान आणि महिमा सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या. हर एक दिमी सर्गी संसार हर एक दिमी सर्गी संसारी तुझे चरणी सरपडता तुझे चरणी सोम्या. मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या. वेळा काळापूर्वी देवा सोवे आसलो तू आसलोय सोम्या. देव पण तुझे लिपो देव पण तुझे ते लिपो मनशा कुरगेव नाहिल्लो रूपाक तू आयलोय सोम्या. पाताक एक मात सांडून आमचे गतीन जियेलो आमच्या गतीन तू जियेलोय सोम्या. उंड्या रूपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भोगच्याक सदां दिलो. उंड्या रूपी मनशाक तुवें आदार दिलो. उंड्या रूपी मनशाक तुवें घटाय दिली. मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हर एक दिमी सर्गी संसारी सरपडटा तुझे तुझ्या चरणी सोम्या. मान आणि
महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन सोम्या निमाण्याच्या निमाण्याच्या जेवणात मोगा manda mendilo moga samanda mendu godloi somya seven jivit soru sarunga paishi sanche dule si sanje pai dula uno wain mas ragat kar uno ani wain mas ragat karo tuje kudin badalo tuja kudin tu badaloi somya Muja ura sakarat म्हणून सोम्या तुए शिसा देस्तिलो माननी महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या अवगळाप तुका स्तुती तुका सोम्या सर्गी संसारी सत्पडता तुझे चरणी सोम्या माननी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या Alleluia Haleluya, 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 hargan Yesus, Yesus, hargan Yesus, haleluya, 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 shanda kabala bala, shanda kamalna laya bala la 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 laya, haleluya, 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 hala hala, haleluya, 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 hargan tuka sumia Yesus, Hargan tuka sumia Yesus, tuka sumia Yesus, tuka sumia Yesus, stuti tuka sumia Yesus, aradan tuka sumia Yesus, haleluya, 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 praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. माझ्या मगाच्या भावांनो बहिणीनो आम्ही सुमिया मुखार आसा आम्ही किरकोळ रसनादाची आम्ही भुरगीं आदां आनी येवेची पातके सैमांत जल्मल्ल्या आमी देवा मुखार येवंक ना फावो पूण जाल्यार सोमी आमकां आपोवणी दिता कित्याक तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक पळोवपाक येवं तांग न्हय वैजाक पिडेस्तांक गरज आसची वैजाची गरज आसची पिडेस्तांक भलायकी आसलेल्यांक न्हय आनी पातक्यांक म्हजी गरज आसा तूं भोव बरें जाणा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो देखून आमी सगळीं पातकी आमी सोम्याक सोदून आयल्या हांव आनी सोदी आमकां पळयता येयात तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो येया आनी हांव तुमकां विशीव दितलो हांव तुमकां शांती दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां बरी भलायकी दितलो येयात तुमी येया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्या लागीं आयल्या पण सोम्यान आमकां आपडोवंक आमी सोम्याक मेळोवंक एक थंयसर कंदक आसा आनी ते कंदक पातकाचो कंदक एक पातक म्हज्या आनी सोम्या मदें अडकळ फातर कशें उबो आसा ते म्हज्या पातकाची दुग्धन बक्षणें हांवें मागोवंक जाय म्हज्या पातकांतावन हांवें मेकळें जावंक जाय सोम्या लागचें बक्षणें हांवें मागोवंक जाय देखून हर एकली आमी आमच्या हृदयाचेर हात दवरया निसावन आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया खऱ्या काळजान आनी मनान सोम्या लागचें बक्षणें मागया बोगस म्हाका सोम्या बोगस म्हजी पातकां तूं बोगस बोगस म्हाका सोम्या म्हूण मागया Bogos maka Bogos maka
Sumia Jesu Sumia Jesu Ipatkan tu bogos Beskhet zala Patkace Patkace त्या वजने नाव असकत झाला समिया पत्काच्या वजने नाव घुस पडला हांव हेरांक बक्षिल्ले परी म्हाका तू बक्षी सोम्या म्हाका दुखयलेले हांव बक्षिता सोम्या तशेंच म्हाकाय बक्षिता हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवान हांव बक्षिता बगस म्हाका सोम्या म्हज्या पत्कांत रावन म्हाका सगळी मेकळी कर तुझ्या काकूची ती दिसत म्हजेर घाल Pedro बक्षिल्ले बरी प्रद्वारी स्त्रिये बक्षिल्ले बरी समार्याच्या त्या स्त्रियेक बक्षणे लाभले बरी म्हाकाय बक्षणे दी सोम्या बक्षिना जाल्यार तू बक्षिना जाल्यार म्हज्या मतीक समाधान ना म्हज्या मतीक शांती ना हांव बक्षिता सोम्या म्हज्या कुटुंबाच्या सद्या हांव मोक्कार सदांच बक्षिता तशेंच म्हाकाय तू बगस बक्षिना जाल्यार सोम्या म्हज्या मतीक समाधान ना मोनान शांती ना म्हज्या मतीक शांती ना हांव बक्षिता काळजांत द्वेष राखून जियोंक म्हाका जायना तुझ्या बक्षणे मागता सोम्या म्हाका बगस हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता म्हज्या दुस्मानाक म्हाका दुखयलेल्या बक्षिता म्हाका शिरापलेल्या बक्षिता म्हाका वायट केल्ल्याक बक्षिता येसू बाबा म्हाकाय बगस सोम्या जेजू तुझ्या नांवान हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता हांव बक्षिता शेजाऱ्यांक हांव बक्षिता घरच्या बक्षिता हर एकल्या खाकून दाखय तुझ्या बक्षण्याचो अर्थ करून सोम्या आम्ही पातकी म्हणून आम्ही ओळखून घेता काकूत मोजी बरी पातक साडून पातक करणं तुका साडून घेतलं आम्ही पयस परत तुझ्या दैवाटी आयलेल्या मोगान बरो तुझ्या कृपेन पर हांव तुझं राग पयस कर तुझं द्वेष पयस कर तुझं मोसम पयस कर आणि या पातकांत म्हाका मेकळी कर जेजू काकूत मोजी तुझी काकूळ कर सोम्या राग मोजो तुझं राग द्वेष मोसम पयस कर मोगान बरो म्हाका भगवान बरोवन वाडोवंक शिकय सोम्या हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता सोम्या हांव बक्षिता तसले बक्षणे म्हाका फावो कर तुझ्या बक्षण्याचे गोड साठसाको म्हाका फावो कर जेजू हांव बक्षिता हांव मास्य विलाज जेजू तुझ्याच नांवान हालेलुया आमच्या तुबाऱ्यांत सोम्या मुखार आमी शरणा येवया सोम्या मुखार आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया आमच्या पातकाची धरया कशे अपराधी अधिकाऱ्या मुखार शरणा येतात एक अपराधी आपल्या पातकाचे बक्षणे मागून आपल्या जीवाची भीक मागतात तशी आमच्या जिविताची भीक सोम्या लागीं मागया सोम्या आमकां बक्षी आमचे दया दाखय आमकां गुण कर आमकां बरी कर म्हूण मागया सोम्या जेजू या सगळ्या भावार्थ्यांचे तुझे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझ्या बक्षणे तांकां फावो कर कशे पेद्रू तुझ्या बक्षणे सोनभोग केलो जाकेवान तुझ्या बक्षणे सोनभोग केलो माथेवान तुझ्या बक्षणे सोनभोग केलो प्रद्वारी स्त्रिये तुझ्या बक्षणे सोनभोग केलो कशे समारताचे स्त्रिये तुझ्या बक्षणे सोनभोग केलो त्या समापान आम्ही तुझ्या बक्षणे सोनभोग करूंक आमकां फावो कर शिकय सोम्या आशीर्वाद दी बेसावली कृपेन बर जेजू जेजू तुझ्याच नांवान Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 उगड बापडी नो इकडी बोर आमी सोम्या पळया तिची निशीन पळोवचे नाका इकडी बोर सोम्या पळया सोमी एकच आमकां बाचावेची वाट ह्या वाटे भायर दुसरी वाट आमकां ना सगळे आमच्या जिविताचे रस्ते बंद जाल्यात आनी एक वाट दरवटो तो आसा आनी तो दरवटो सोमी आसो जेजो म्हणटा हांव जावन आसा दार हांव जावन आसा बोकड्यांचें दार आनी म्हजे भितर सरता तूं सबितान उरतलो वो अपुर्ब्याचें उतर सोम्याचें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो प्रद्वारी स्त्रियेक फातरावंक जिवीशी मारलेल्या वेळार जिविताचे सगळे रस्ते तिचे बंद जाल्ले
एक मात्र दरवटो उक्तो आसुल्लो आनी तो जावन आसुल्लो जिवीत असो दरवटो जेजू. बकऱ्यांचें दार आनी त्या दारांतल्यान प्रवेश जाताना जेजू तिका भेटता. पळया जेजूचें बोगसाणें तिचेर देंवता. जिवीत असो दरवटो उक्तो जाता आनी परत एक नवें जिवीत तिचें थंय सुरू जाता. आनी हो जावन आसा जिवीत असो दरवटो. एक घडी पुरताका पळया आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमी आमच्या हृदयाचेर दवरया. आमी समर्पया ह्या वखदां. आमी समर्पया सगळें आमचें जिवीत, सगळी आमची कूड. ती कूड अपवित्र जाल्या जावंक पुरो, ती कूड पिडेस्त जाल्या जावंक पुरो, ती कूड दुखेस्त दुखीनी भरल्या जावंक पुरो. सगळी कूड माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सोम्या समर्पण दिया आनी म्हणया सोम्या ही कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर कर. आनी थंय आसले सगळी अस्कत काय कान उडय. जर पिडा शिडा तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. पातकी आसलें काळीद तें नव्यान रुता कर. म्हणजे तें आसलें फातराचें काळीज काडना, थंयसर मांसाचें काळीज रुता कर म्हूण आमी मागया. आमी समर्पया, आमी समर्पया आमच्या कुटुंबाक. आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगेंपणां आसात, पती आसा, पतीन आसा, आमची कुटुंबादारां आसात, मालगडी आसात, उतरप्रायाची आसात, पिडेस्त आसात. सर्वांक सुमयेच्या पांयां तळा समर्पया. भुरग्यांक गळेदळ पर्यंत इस्कल सुरू जावंक ना. भुरगीं घरा आसात पूण चंचल कंगल जायनासतना आयलेले सगळे समस्या फुड करून फुडें वचूंक सोम्याचो आदार मागया. खंय तरी भुरग्यांक SLC परिक्षा सुरू जावची आसा. खंय थोड्या भुरग्यांक एक PUCची परिक्षा बाकी आसली जावची आसा. त्यो सगळ्यो परिक्षा बऱ्या अंतरान करूंक आनी त्या परिक्षांत बऱ्यान मार्क्स परिक्षेन बऱ्यान बरोवंक उडासाचे सकत फाव जायशें मागया. बरेंकर मार्क्स आपणावंक सोमी देव तांकां फावो करून दी. जेजू आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागया. आनी ह्या सगळ्या ल्हान भुरग्यांक सोमी आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागया. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात म्हणलो सोमी जेजू ह्या ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. ह्या मरेकार कोरोना पिड्यांतले एकल्या भुरग्यांक राखून सांबाळून दय म्हूण आमी मागया. आनी भुरग्यांक सगळ्यांक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पया. आधुनीक काळार मोबायल, कंप्युटर, इंटरनेट, WhatsApp, Instagram, तशें जाल्यार Facebook असो जाल्यार मरेकार संगतीन मेतेर जाल्ल्या भुरग्यांनी तांचे गुलाम जायनासतना, आपले जिवेत वगडायनासतना शेगुणाच्या वाटेन सोम्या सवें रावोंक, सोम्या सवें समकोंक आदार करपा मागोन ह्या सगळ्या भुरग्यांक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया. आमच्या युवा जाणां सोम्या थंय समर्पया. युवा जाणां देशाचो फुडार, कुटुंबाचो आधार. हे युवा जाणांनी वायट सवयां बली जायनाशें. ह्या युवा जाणांनी मारेकार संगतीक वळख जायनाशें. ह्या युवा जाणांनी अमाल पियोवण्याक, वायट सवयांक, वायट शिश्तगतेक, वायट माध्यमांक, वायट मादक द्रव्यांक वळख जायनाशें. पवित्र उरोशें सोम्याक ह्या युवा जाणांक समर्पण दिवया. ह्या युवा जाणांचें जिवीत अधुरी आसा. जायते युवा जाणांचे परीक्षा जावंक नात. जायते युवा जाणांक इंटरव्यू जावंक नात. जायते युवा जाण इंटरव्यू जाल्ले कामाक जॉईन जावंक ना. जायते युवा जाणांची कामां गेल्यांत. जायते युवा जाण आर्थीक अडचणी सांपडल्यात. जायते युवा जाणांक बरी सैरीक जिणे संगाती वा संगाती मेळनासतना तांचे जिवीत आनी अधुरी जावन उरलां. असले संदिग्ध परिस्थितीन कश्ट जाल्या हर एका युवा जाणाक, तुज्या पुताक आनी धवेक, तुज्या भावाक आनी भयणीक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. आमी समर्पया सर्व विधवींक. एक सुरेचे विजय येतल्या सर्व विधवींक, तशेंच विधवांक तांकां सोमी आपलो सांगात दिवं दी म्हणून मागून तांकां समर्पया. आमी समर्पया सर पिडेस्तांक, विविध रितीचे पिडेन कश्टोवचे आसात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना पिडा दिसान दीस बरान विस्तारते आसा आनी आमची जायतीं जाणां ह्या पिडेक बळी जाल्लीं आसात, ह्या पिडेक वळख जाल्लीं आसात.
परगांवांत गल्फांत युरोपांत अमेरिकांत आनी मात्र न्ही आमच्या भारतांत आमच्या मुंबईंत जायतीं जाणां आमच्याच गांवची ह्या पिड्याक वळख जाल्लीं आसात. कस्टर आसात, वेंटिलेटर आसात, ICUंत आसात. तांकां सुमी आपणून दी गूण करून दी. ती मात्र न्ही हेर पिड्यांनी कश्ट जाल्लीं आसात. कॅन्सराची पिडा कश्ट आसात, किडनीच्या पिड्यांनी कश्टोवचे आसात, काळजाच्या पिड्यांनी कश्टोवचे आसात, विशेष डायबेटीक आनी बीपीच्या पिड्यान कश्टोवचे आसात. विविध रितीच्या समस्या बली जाल्ली आसात. हे सगळ्या पिडेस तांकां सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. सोम्याक समर्पी आमच्या मालगड्यांक जिविताच्या सांजेर ती आसात. जिविताची धांवती धांवल्यांत उतरप्राय ती पावल्यांत एकसूरपणांत ती आसात. तांकांय सर्वेस्पराची कृपा शांती मेळो अशें तांकां सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. काजरी जोड्यांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. तांकांय सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत सगळ्या तांच्या जिवितांत एकामेकांक मोग करूंक आदार करपा सगळ्यात फावो जायशें आमी मागया. आमी मागया आमच्या पवित्र सभेक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. बावर्ताचे मिसांव सगळ्या गांवांनी परगडच्या त्या दिशेन वावुरच्या हर एका वावरांचेर पवित्र सभेचेर भरपूर त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी आशिर्वाद देवन येवन दी म्हणून आमी मागया. आमी मागया आमच्या राज्या पासून आमच्या देशा पासून आमच्या राज्यांत ही पिडा कोरोना विस्तारून आसा. आमच्या देशांत ही पिडा कोरोना विस्तारून आसा. ह्या पिडे वरवीं जायतें नुकसान आमच्या सरकाराक जालां. हें सगळें मतीन दवरन आमच्या राष्ट्राक आमच्या राज्याक आमच्या जिल्ल्यांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. आमी समर्पया सर्व कश्ट जाल्या अख्ख्या संवसाराच्या लोकां खातीर, आमच्या क्रिस्त भाव भयणी खातीर, आमच्या क्रिस्ती भाव भयणींक सगळ्यांकी जात कात नासतना धर्मभेद नासतना सगळ्यांकी सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पया. सोम्याची गूण करची दैवी सगत तांच्या शिरा शिरांनी वळोवन दी. सोम्याची पवित्र रगत अडेकल्याचे शेणोवन दोन नितळ करून दी. आनी सर्व पिड्या शिड्यांतले आकारांतले वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले सुडका सोडून लाभून दी म्हणून आमी मागया. आनी सगळ्यांकी समर्पण दिवन आमचे दोळे दांपून आमच्या हाताचे दवरन हें गीत आमी गावया. समर्पिता जेजू. जिणेंतल्या घडींतान एकसुरो हांव जाला, निरासपणांत हांव आसा. जिणेच्या जिवितांत एकसुरो जावन कसता संकट निराश जाला सोमी कसता लावासा ह्या संदर्भात तुमचो बरवसो तुमचो आदार तुमचो उजवडटा समर्पिता जेजू, समर्पिता जेजू. मुझे मुझी जीवित मुझी युवसना मुझी भुरगीं मेळा मुझे कुटुंब मुझे मालगडी पिडेस्त प्राय करता आमचे पवित्र सभा देश राज्य सगळं संसार तुझ्या पांया तळा समर्पिता. सगळे आमचे बातकी जिवी सांडू सगळे आमचे कष्ट वळवळे तुका समर्पण आमचे जीवित तुका समर्पिता. हे सोम्या घे आमचे जीवित घे आमचे जीवित काळी समचे काळ सामान आमची दिता तुका सोम्या. के सोमिया के तुमका काळीज मोचे दिता तुका रोसार कुशार एक सोम्या बोला तुका विसरोची पक्काच्या झाडांत सांभळून आसा सोम्या काकू तुझे दाखय. समर्पिता जेजू सगळ्या भुरग्यांक युवसनांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक कष्टलेल्या सगळ्या मनशांकडून तुझ्या पांया तळा समर्पिता. गाजरे जोड्याच सगळ्या युवसनांक सगळ्या आमच्या राज्याक आमच्या राष्ट्राक पवित्र सभेक आनी सगळ्या कष्टलेल्या लोकांक ख्रिस्ती भाव भयणी तुझ्या पांया तळा समर्पिता. तुझी गुणकची देवी सगळ्यांच्या शिरा शिरेने वळय तुझे पवित्र दर्शन तुझ्या नावांत तांकां बरी कर तुझ्या नावांत तांकां उपकार कर. कसलीच वायट सगत कोणी सगत बरेकर पिडा शिडा तांचे सैपुरीन जावच्या तुझ्या पवित्र पद्मेन ती बांदून काल आशीर्वादित कर सोम्या. तुझ्या बेसावरी तांकां बघ कसलीच कोणी सगत देवघराची नाटणी तारणी तांचे जैतुरीन जावच्या तुझ्या
आशीर्वादाने त्यांना भर सोम्या तुझ्या कृपेच्या वेळाने बाळ touch them heal them Lord touch and heal them every one of them Lord hallelujah hallelujah hara 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 shada kabala bala chanda kabala talaiya la 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 hara 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 yes potra Jesus Jesus we love you we praise you thank you Lord thank you Lord have mercy on us Lord touch us heal us Lord hallelujah आमच्या हात मारिया आमच्या काल समाना सोन्या मुला मारिया दुसरी सभी त्याची पुत्रची देवी सगळं आमच्या शिराने वळायला आपण गुण करता कसे वेदविकताने आपण गुण केले कसे त्याने रक्त स्रावाचे स्त्री आपण गुण केले आकुडलेल्या आताच्या मुनशा बेतसायदा जाण्यासाठी गुण केले वेदविकता सासूबाईचं ताप गुण केलं तसे सांगतायचं संपूर्ण रीती गुण करता तुम्ही आमका आपण गुण कर जेसो नाचस लॉर्ड हील अस लॉर्ड मागा तुम्ही आमका आपलोनी या मरेकर कोरोना पिडेल कष्ट त्याला सत्य सुटका सुटवर लाभोदी मरेकर कॅन्सर किडनीची पिडा काळजाची पिडा तसेला मरेकर पिडेल कष्ट त्याला हरियमल्या सुटका सुटवर लाभोदी म्हणून मागिया हालेलुया 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 हरा 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 शादा कबाला बाला शांत कबाला तलैया ला 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 हरा 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 हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord hallelujah अर्काम चेस ओगलाप चेस स्तुति चेस आराधन चेस हालेलुया हालेलुया मगर बाबडीनो इगडी बरोबर आम्ही उभी रावया सगळी पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही मागया तसं पवित्र आत्मा आमकां सक्तीन भरता तसं पवित्र आत्मा आमकां एका नव्या हुरूपान भरता तसं पवित्र आत्मा आमकां एका जिवान भरता तो पवित्र आत्मा आमच्या सगळ्या सदांच आसलेलो आसूं दी त्या पवित्र आत्म्याचो उसो आमचेर पेटलेलो आसूं दी आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान हे सगळे कश्ट फूट करून जिवंक आमकां सकत करपाक जायशें पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया इकडी परतोळे दांपया साध्य जाल्ल्यानी आमच्या हात आमच्या तकलेचेर दवरचे भक्तीन ह्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी निरंतर मागची हे पवित्र आत्म्या देवून म्हणून मागया ये पवित्र आत्म्या रचणारा आणि कृपेची बरं आमची काळजा तुझी रचना तुझी सगळीची तुझी कर पवित्र तुका म्हणतात तू देणे आमकां देवाचे देणे उचीत तू केन मोगाचे तू केन मोगाचे जिवीताचे मोगाचे केन बाबडीनो इकडी परतोळे दांपया आमच्या हात शिवशेवन दरया पवित्र आत्म्याची मजत मागया पेंतेकोस्ता दिसा देवून आयलेलो पवित्र आत्मा सिसांचेर मरयेचेर आनी सगळ्या भक्तिकांचेर देवून आयलेलो पवित्र आत्मा आमचेर देवून येवन दी म्हणून मागया नवे पेंतेकोस्त आमचे थंय जावं दी हे पेंतेकोस्ताची त्या पवित्र आत्म्याची सर ती करपा ती सगळं तो उसो आमच्या कुडींनी वळोन येवन दी त्या एका नव्या स्पिरितांत जिवंक आदार मेळोवन दी म्हणून मागया पवित्र आत्म्या देवून येवन मागया हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवानी आमचे काळजा तुझ्या मोगांवर तुझ्या तुझ्यान पेटय आमचे जेवे तुझ्या फळांनी तुझ्या देण्यानी भरलेले सांग पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर आमच्या बगल्यावर आमकां वाढ दाखय पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्यावर आमचे संरक्षण कर आमच्या बगल्यावर आमकां सांगाती आमच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेच्या बेसावानी भर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesus. Ergan Jesus. Uglab Jesus. Stuti Jesus. Aradan Jesus. Hallelujah. मग बाबडीनं आम्ही सगळी ती मेघल्या सुमी असो आशीर्वाद घेऊंक आम्ही गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता हो आशीर्वाद आमचेर तुमचेर आणि अख्ख्या संवसाराचेर पडो म्हूण मागया
Jedia voda sakramentan sestang naman koruya purvilyatya rupa potla novioriti adanya solon vecha astat vishvya pavarta ce moldivya zashe bapakta shen sputa ulasani stutizam podvimai masasna sasna yekastarya asita Tukadogai cha spirita sama semina varta. Amen. प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कस्तां सोगुडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र बिस्तेरा मान करूंक आमकां फोव कर अशें आमी सगळीं आमच्या बऱ्या करण्याच्या मुखांतर सेवेच्या मोगाच्या दानाच्या आणि उदारपणाच्या करण्या मुखांतर आमी संवसाराचे पृथ्वेचे मीठ जावं संवसाराचो उजवाड जावं आणि ह्या मुखांतर आमच्या बऱ्या करण्यांनी सर्गीच्या बापा निरंतर महिमा हाडची कामां करूंक आमकां आदार दी जोची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक Amen. सगळी आमी एकडी वर उबी रावया जे मोगाच्या भावना भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी करूं म्हणटा अभिनंदन पटयता लगभग 1.5 वरभर मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन नवेनांत वांटेली जावन भोव अपुरब्यान सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन देवाची कृपा देवाचो आदार देवाची बेसांवां जोडून घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता देव बरी करूं म्हणून मागता तुमकां समेस्तांक देव बरी करूं म्हणटाना प्रती रितीन देव बरी करूं म्हणटा बापू रावलाक ताणें भोव अपुरब्यान हांगासर ह्या मिसांत नव्यानांत आनी आराधनांत संगीता मुखांतर मागूंक आमकां कुमक केल्या तांचो काळजांतल्यान उपकार भोवडटा तांकां देव बरी करूं म्हणटा देव बरी करूं म्हणटा भाव जयसनाक सगळी मांडावळ भोव अपुरब्यान तो निस्वार्थीपणी करून आसा ताचेर देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता हे नवेन मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवंक भोव अपुरब्याची मांडावळ करून अवकाश करून दिल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह म्हणल्या यूट्यूब चॅनलाक हांव देव बरी करूं म्हणटा तसो मलाक विनोद फेर्नांडीस तशेंच अविनाश फेर्नांडीस तांकां विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आमी म्हणटा आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी आभार मानता देव बरी करूं म्हणटा सोमयाच्या मिसांवान तांणी करचें काम तें आशिर्वादाचें बेसांवाचें बऱ्या भलायकेचें जावं दी म्हूण आमचें मागणें तांचे खातीर जावन आसा परत तुमकां समेस्तां देव बरी करूं म्हणटाना हर एका मंगळारा आमी हांगासर नव्यानाचें मीस तशेंच नवेन सक्रामेंताचें आराधन तुमचे खातीर भेटयतल्या तुमचे खातीर आमी मागतल्या आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता परत येवच्या मंगळार आमी मेळया तुमकां समेस्तां देव बरें करूं सुमयाक सुमयाचो आशिर्वाद आमी घेतला सुमया आतां सक्रामेंताक आमी भितर दवरतल्या भक्ती नमान करून ताका आमी प्रणाम करचो Hare
एक मुजा सुख संतोषान सोम्या तुझो सांगातचो होता एक मुजा कष्टांनी दुखान सोम्या तुझो आदार मागता एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका दिन वाचता भक्तीन गितां नांव संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कोण मोये आशिर्वादी आमकां भगीन कृष्णाचे कृपेन यर आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी